लाईफ अंत कितले सॅटिस्फाईड आसा हांव दोन्ही क्लास आसतना तो कोण गणेश बिडये लेबल मारला आमकां कसं मेळ कांबळालंच पळय त्या परमात्मानं ऑलरेडी निर्धार करून गेला म्हाका लायफान तूं सॅटिस्फॅक्शनान तूं फुल्ल आसा Stars of GSB. Stars of GSB. Stars of GSB. Stars of GSB. यूथ ऑफ GSB ऑडियन्सांका मोगान नमस्कार अनेक स्टार्स ऑफ GSB कार्यक्रमाक तुमकां हार्दिक स्वागत करतोय सर आयचे स्टार्स ऑफ GSB तूं आमगेलो टू पुत्तूर नरसिंह नायक मामा सर कार्यक्रमा मोगान स्वागत करतस नायक माम वॉयस ऑफ GSB आमी केन्नाय उलयता आसताची जाल्यार आज ही स्टार्स ऑफ GSB हांव केन्नाय प्रोग्रामान म्हणटा आसता स्टार जावची सुलभ नाही ताजे टूची मस्त जबाबदार आसता म्हणून स्टार जत्तरी आमगेल समाजाचे एक व्हडले स्टार पुत्तूर नरसिंह नायक माम स्टार म्हणटन कशी खुश जाता की रेस्पॉन्सिबिलिटी चढ जेला वरी फील जाता फर्स्ट ऑफ ऑल हांव स्टार आनी काही जायनी एक दोन्हीचे कसं म्हणार स्टार आर्टिस्ट हाका डिफरन्स आसा आर्टिस्ट म्हळ्यार एक व्यक्ती ताणें प्रारंभ दीस तोकून तागेल साधना मुखांतर मुखार 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 वचून एक जागेर पावचेस पळय साधनेरी ते तो
आर्टिस्ट जाता. स्टार म्हळ्यार तुका आजी तूं प्रारंभ कर न्हू तुगेलो अदृश्टार फाई तूं सकट जना एका वेळा पावच्या पुरो ते स्टार एका वेळा पावचे. बट तांतू डिफरन्स कसो म्हळ्यार स्टार जालेलो कितले काळ बाळतर येता म्हळ्यार प्रश्न येता. जाल्यार एक कलावीद जालेलो एक आर्टिस्ट जालेलो तागेल निरंतर साधनेरी ताणें मुखार वता आसतना ताका जन आर्टिस्ट म्हणटा की एका स्टार म्हणटा की कसल म्हणटा की जाल्यारी तागेल साधने मितीन तो तागेल जाग भद्र जाता वता. म्हळ्यार एक आर्टिस्टाक प्रति दिसू ताणें मुखार वतरप बुका मुखार वतरपची म्हळ्यार कशी साधन एक कसलेय एक तोंदरेवच्या नजे म्हळ्यार मस्त नमुन्याचे पुरा हेकाडे तेकाडे तो कोण पुरा आकर्शण की हें की पुरा येता. एक कसं म्हळ्यार जन मस्त जन येवन तुगेले त्या प्रोग्रामचे हांग गेले हें प्रोग्रामचे हांग गेले तुगेले त्या पद त्या कंपोजींग भारी लायक आसा हें तूं कंपोज केल्यार आमी केन्नाय आयकता ती हें पुरा सांगतात करेक्ट. ताजे मितीन मेगेले साधन जाल्ला हांव एक व्यक्ती जाल्ला म्हळ्यार आयली म्हूण जाल्यार मनाक ते थंय ते एक नमुन्याचे तळ्या उद्दा जाता. तळ्या उद्दा जाले कोणी मागीर तांतू कसं म्हळ्यार उदका वयरी पाची मांडूसूर जाता तशी जावचें ना. एक व्यक्तीन साधन करताची मुखारशी वता आसतनाच पळय त्या केन्नाय कशी म्हळ्यार झर्ये उद्दाशें एक वयर तो कोण पर्वतार तो कोण देवनेवचें एक उद्दा आसता तें होण वता आसता तें खंय तूं हात धरून पिल्लारी तें प्युअर आसता एक आनी तें चलत वता खंय समुद्र खंय ताय वचूं समुद्राक थंय ताय चलत वता. आर्टिस्टानय तशी आसता तेजे भितर हांव स्टार न्हय हांव ते वाटेरी वचूक स्टार जावचे खातीर न्हय एक आर्टिस्ट म्हूण एक साधनेचे वाटेर आसता तितलेची साधन जालां म्हूण आजी काही म्हाका दिसना. आमी स्टार कसं नाका म्हणजे म्हळ्यार तर काही कारण आसा नायक मस्त आमी दूर देखून तुमकां पळोवचें आमकां तितले अप्रोचेबल जाल्यार तुमगेले फॅन्स खंय खंय बसून पळयत आसता तांणी दूर देखून पळोवन हांगेल वरी एक जावका बा म्हाका म्हळ्यार आशा आसता. तशें जावन एक स्टार्स ऑफ GSB म्हणून आमी नांव दवरलां. तशें जावन तुमकां इंटरव्यू करता आसतना म्हाका मस्त खोशी आसा. नायक मात आमी तुमगेली पद पुरो आयकल्याची इतली फेमस जाल्ल्याची जाल्यार तुमगेली बाल्य पुरो कशें आशिल्लें चायल्डहूड कश्टार वयर येयली की इजी आशिल्ली की फॅमिली सपोर्ट मस्त आशिल्ली की कसं तें मेगेले बाल्य सांगू गेले म्हण जाल्यार अत्यंत कश्टा दीस अत्यंत आमी 7 जन चेडूं हांव सू बापूय सू कश्टा दीस कितली ताय म्हळ्यार मेगेल अन्नाल एक पेपराचे अंगड आशिल्लें न्यूज पेपराचे मागीर ते कारणांतर जावन सोण गेले ताजे मागीर एक सोडा अंगड आशिल्लें सान तांतूय समज जाल्यार वेळ नाशिल्लें ताजे खातीर आमी जीवन चलोवचे खातीर फस्टाक हें कशें जालें बक्काची सूत आसा पळय घोणी हाडूं त्या घोणीची सूत काडूं ते गांठी घालूं एक उंड करून अंगडी दिवचें आशिल्लें हांव आनी मागीर लाक्कान घेवन वच ते अंगडी खंयचे अंगडी त्या अंगडी वतना थंय मस्त जन ते नाका म्हूण म्हणटा आशिल्ले कशी की 2-4 अंगडीचे तांकां वपसून हांड आमी ते कसं मेळटा तांचो जीवन काडला ताजे मागीर आमी गणेश बिडी एक लेबल मारता आशिल्ले सो हांव 2 क्लास आसतना तो कोण गणेश बिडी लेबल मारला 2 क्लासां तो कोण म्हणटना म्हाका कश्टा जीवन कसं म्हणून गोतास 2 क्लासां तो कोण गोतास आनी तांतूय एक कसं म्हळ्यार आमगेले कश्टा जिवनातूय म्हगेले अन्नान अम्मान आमकां शिकयलें कसं म्हळ्यार सगळ्या पाशी व्हड तांणी दिलेलें एक आस्ती कसं म्हळ्यार सत्या वाटेर चोलका एक आनी कश्ट पावन जीवन जाल्यार व्हड ना आमी अन्याकले लागीं देही म्हणचे परिस्थितीक वचूं नजा कितली कश्ट आसल्यार आमी ताजे भितरी जीवन करूंक शिकयलें तशें जाल्यार आना आमगेलें कितली ताय म्हळ्यार म्हगेल्या अम्मान म्हाका सम उडगास आसा मस्त कश्टा टायमार घरल्यागी तेदन पुरा कसं म्हळ्यार तांदूळ लाडू दुड्डू ना तांदूळ लाडू दुड्डू नातल्यार मागीर आम्म कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार थंय आमगेले हनुमंत भट म्हूण आशिल्ले तांगेले फोवा मिल्लातू त्या फोव काण जाता तरी ताजे मागीर फोवा कणी सन कणी ते हक्क घालूंक व्हरता ती खंयच्याक कुंकडां आनी घालूंक ताका रेट मस्त उणें ताका 40 पयशे 1 किलो ते हाडला आमी हाण तांतूळ आशिल्लें 70 पुरा काणू ते ताजी उसली करून आनी कसं म्हळ्यार जोळाचे उंडयो इता म्हळ्यार जोळा रेट उणें तेन्ना आमी चेडूं आमकां केलो समस्या कळना आशिल्ले
कळना म्हणटाना मागीर अम्मान तें आमकां प्रेजंट केलेली रीत कसा म्हणारी तुमगेले हें म्हाका नाका म्हळ्यार अम्मान सांगिल्लें तेन्ना कशें म्हण तेन्ना तेची संदर्भारी चैनावार पाकिस्तान इंडिया वयरी अटॅक पुरो जालेलो काल तो तेन्ना मागीर अम्मान सांगिल्लें कशें म्हळ्यार सगळे देशाक समस्या आयला तेजे भितर आतां कोणाकय शीत मेळतना हें खावका म्हण मागीर अम्मान त्या दृश्टीरी आमकां देश म्हळ्यार कसो जालें एक आमी कशी वांचुका म्हणलेले विशय त्या कश्टा मध्ये तुवें एक पाठ तांतूय दिला मागीर अम्मान सो मागीर ल्हान अम्मा आसा पळय तांणी त्या दृश्टीर पळयल्यार आमकां बद्द एक उत्तम नागरीक जावच्याक त्या कश्टा मध्ये तूं एक वाट दाखयला एक दोनीच्या देवस्थाना भजने वता आशिल्लो देवस्थानाक भजने वचचे तेन्ना देवदास नायक मामा आमगेले पांडुरंग नायका ल्हान ताणें म्हाका संगिताचे बेजीक शिकयलें ताणें आनी राग म्हळा कसले एक ताळ म्हळा आनी सीताराम नायक म्हणून आशिल्लो कर्वपाडी सीताराम नायक तो तबलिस्ट व्हड तबलिस्ट तो ताणें म्हाका सगळे ताळा बगे कंप्लीट म्हाका शिकोवन दिल्लेलो ताणें शनिवारा भजने वेळार तेन्ना मागीर अण्णान की अम्मान की म्हाका सामान्य जावन तेन्ना मस्त जन चेडूं म्हाका घर बरें भजन म्हणून बसल्यार तूं केन्ना वाजूचें असल पुरा म्हणलेलें म्हण जाल्यार हांव मुखार वचूं सादी नाशिल्लें मागीर हांव की अम्मा की हांव भायर सरतना लेट जालें म्हण जाल्यार वयऱ्या लेट जाता असो वस म्हणून येवन मागीर गणेश बिडये लेबल मारी जाय जाल्यार अशें आमी जीवन काडलें आमगेले दीस बाल्य म्हगेलें आणि स्कूलिंग पुरा खंय पुत्तूरान तुजे वय स्कूल फस्ट मैदे देवूस म्हणलें एक कॉन्वेंट ताजे मागीर संच्या 7 क्लास एलिमेंटरी स्कूल गव्हर्मेंट मागीर बोर्ड हायस्कूल मागीर विवेकानंद कॉलेज सो मागीर एज्युकेशन पुरा पुत्तूरान तुजी तांतूय म्हाका एक एडवांटेज जाली कशें म्हण म्हळ्यार मागीर कॉलेज डेसान तूं एक पयशे फीस बंद न्ही हांव म्हळ्यार हांव हांगा खंय एक कार्यक्रमाक हांव बोर्ड हायस्कूल आसतना एक हार्डीक कार्यक्रमांत त्या हेडमास्टरान सांगलें तूं येवन एक 2 पद म्हूण काम म्हूण म्हणलां तशें हेडमास्टरान सांगिल्लें म्हणून चमकलो हांव थंय वचून एक 3-4 पद म्हणलें म्हणटा थंय विवेकानंद कॉलेजाचे प्रिंसिपल आयला ताणें तूं कसं करतस हांव फस्ट इयर PUC शिकतस वय वय तूं सेकंड इयर PUC विवेकानंद कॉलेज यो तेन्ना सेकंड इयर PUC कशें येवचें म्हणजे थंय आशिल्लो हेडमास्टर म्हणालो ना सेकंड इयर PUC हांव ताका सोडिना सेकंड इयर PUC जाता तूं डिग्री ताका आपोवन व्हर तुमगेल्या कॉलेजाक जायत तूं डिग्री जाली कुडले ताका आमगेल्या कॉलेजाक पेटय म्हण चमकलो सामान्य जावन तशी सांगिल्लें विसरून वतात मागेले सेकंड PUCची रिजल्ट आयला ते दीस हेडमास्टर आपोवन म्हाका सांगतास विवेकानंद कॉलेज प्रिंसिपलान फोन केला तूं कॉलेजा वचूं काय आत्ताची चमकलो वचून ताका नमस्कार केलो सूर्यनारायण अप्पा म्हण ताणें इमिडिएट म्हणालो एप्लिकेशन हांगा एक सायन घाली तुगेल्या अन्नाल सायन घाली आनी तुगेलो विशय पुरा हांव निमगून घेतला तुका एक पयशे फीस बांदू ना तेन्ना पुत्तूरचे MLA राम भट म्हूण आशिल्लो तो कॉलेजाचे करस्पॉन्डंट जावन आशिल्लो तागेला उरलेला ताणें फीस बांदची नाका म्हणलां तशी 3 वर्सांय हांव कसलेय फीस बांदिल्ली ना विवेकानंद कॉलेजात तशी म्हगेलें एज्युकेशन जालां ओके आणि भजन म्हणूनची स्टार्ट जालें सिंगींग करियर वय भजन म्हण त्या एक अद्भुत ते भजन म्हण अशी प्रारंभ जाली वय जाल्यार 1971 म्हण करेक्ट आजीक 50 वर्स जालें हें वर्स 2021 1971 50 आमगेले काशीमठ स्वामी आले चातुर्मास पुत्तूरांत तेन्ना सकाळीं स्वाम्यान 7 गंटे स्नान जावन स्वाम्यान निर्माल्य विसर्जने आयला रे हांव भजने बसचें भजने बसून तेन्ना कोणाय आसना ती दनपारा भजनेकी राती भजनेकी फुल्ल जन आसता ती सकाळची त्या एक सेशना वेळार कोणय ना आनी आत्तां म्हणके जनसंख्या उणी तेन्ना तांतूय सान गांव आमगेलें स्वाम्यान स्नान जावन येवन बसले कुडले हांव भजन प्रारंभ केल्यार इन्स्ट्रुमेंट ना कसलेंय ना म्हणटा भशेन 9:45 म्हणटाना स्वाम्या तांगेलो देवाल कुडा तोकून म्हाका सायन करता आशिल्लें स्कुला वेळ जाली वस म्हण 9:45 का हांव स्कुला वचचें करेक्ट 10 गंटे स्कुला पावचें त्या प्रती दीस ते चल्ला एक दीस म्हाका स्वाम्यान अशीच हांव भजन म्हणटा आसतना बरें बदुकी देनू भवयनगे हिंगितू म्हण म्हण हांव भजन म्हणटा तें पद म्हाका गोतना थंय भजने बुकांत आशिल्लें तें पद
ते पळोवन हांव कशी म्हणला म्हणून म्हाका गोतना किरणा कशी म्हणला म्हणून म्हाका गोतना म्हाका दिसता तेच दिसा ते म्हाका गोतना नातिले भजन थंय स्पॉट कंपोज जावन म्हणली पळय ट्यून ते स्वाम्याला आशिर्वादान ते म्हगेले कंपोजींग कॅपॅसिटीक नांद दिजेला ते दिसू म्हण लागता इता म्हण म्हणाले आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले तांगेलो आशिर्वाद कोण कोण मेळ्ळा तांणी पुरा जिवनांतू मस्त कसले एक तांगेल मितीन जायनातले उद्धार जाल्ले आसताले तांतू एकलाव म्हणून खंडीत सांगता तेची प्रिती तेचे आशिर्वाद आजी आमगेले संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले मेळतस म्हणाले म्हाका मस्त आनंद थंयच जाल्यार मितीन आमगेल मठू आमगेल देव आमगेल समाज म्हणटना तांतू कसलेय नो कॉम्प्रमायज कोणाय आमगेल समाजा खातीर आपयल म्हण जाल्यार नरसिंह नायक इज रेडी फॉर दॅट तशी थंय तुकून म्हगेले भजन प्रारंभ जाला आनी प्रती वेळा खंय स्वाम्यान मेळतनाय नरसिंहा यो रे म्हणून सांगू आशिल्लें आनी अनेक कसं म्हण मारी त्या टायमारी म्हाका साहित्याचे की भजनेचे की आध्यात्मिकाचे ಒಟ್ಟು कनेक्शनाक अनेक कनेक्शन सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान दिलेलें आसा कसं म्हणारी सांजेचे आमी स्वाम्यान आसतना भजने वतना सांजे 6 गंट म्हणटना सीदा स्वाम्याला वतना स्वाम्यान खंयचेय एक बूक दिलें एक दीस अश्वमेध याग म्हूण एक दिलें एक दीस भक्त प्रल्हाद म्हूण एक बूक दिलें हें बूक वाच्चून हेर दीस स्वाम्या हाड दिवका तेदना स्वाम्यान निमगो आशिल्लें वयरे भक्त प्रल्हादाक देवाल महिमे तिळशिल्लो कोणें असल पुरा प्रश्न निमगेता आशिल्लो स्वाम्या त्या पुरा वाच्चून आशिल्ले मितीना आजीक दास साहित्य म्हणटना म्हाका ताजे भितर वयलो अर्थ कसो जालें म्हणून तेदनाच ताजें एक बी स्वाम्यान घाला ते ज्ञाना बी तेजे मितीन स्वाम्याल देव कोण वेदव्यास देव ते स्वाम्याल देवाले वेदव्यास देवाले सन्निधी स्वाम्यान दिलेलो बूक हें पुरा वाजित तेदना त्या सान प्रकारे म्हाका तेदना ताजी कसलीय वॅल्यूज कळ्ळी ते वाजिले त्या भितर वचून आजी ते हें दास साहित्य अर्थ जेवचे की ताजे भितर वयले अर्थ कसले तत्व कसले मध्वाचार्यान कसं सांगला हें पुरा अर्थ जेवच्या कारणाची तेदनाची त्या स्वाम्यान दिलेले बुक्स म्हळ्यार पूर्ण जावन सांगचें म्हणजे जाल्यार सुधींद्र तीर्थ एक स्वाम्याल एक कृपेचे एक भिक्षा म्हगेल वयर आसा खंडीत आनी आतां सिंगींग स्टार्ट जाल्लें तेजे तरी पुत्तूर नरसिंह नायक म्हळ्यार एक ब्रँड तुमकां गोतना तिलवारी क्रिएट जावन आसता तें वय कदन जाल्लें सादारण जावन तुमकां कदन कळ्ळें हांव एक ब्रँड जाल्ला म्हळ्यार जनाक इश्ट जाल्ली म्हगेल पद म्हणून तुमकां रियलायज जालें कदन अशा पुरो खंयची सूय म्हाका रियलायज म्हळ्यार हांव 1975 फस्ट म्हगेले पद रेकॉर्ड जाल्लें तुळू फिल्माक ते मद्रासचे शारदा स्टुडियोत 1975 January 29 तेदना हांव फस्ट इयर डिग्री आसा तेदना हांव थंय वचून म्हणलेलें तुळू फिल्माक तें म्हगेलें फस्ट रेकॉर्डिंग ते ताजी मागीर 2-4 फिल्मांनी हांव म्हणलें ताजी मागीर मस्त तेदना म्हाका फिल्म सिंगींग म्हळ्यार कितली कश्ट आसा रेकॉर्डिंग म्हळ्यार कितली कश्ट आसा म्हणून म्हाका कळ्ळें मागीर सान प्राय तेदना म्हाका 16-17 वर्सां एकल्यानाची तेदना पुरो मॅड्रासा वचचें म्हळ्यार इजी ना वचून थंय वचून मायका येद्रार हात पांय पुरा हालतस गडगडयतस भिवन सगळे घुमेला तेदना तो हो कोणा सुब्बू राम सुब्बू म्हणून कंडक्टींग करता आशिल्लो तो म्हणाल भिवन का चंदुकोन म्हणा हांव म्हणचे फुडें एस जानकी येवन तिगेल 3-4 पद म्हणटा आशिल्ले तिगेल पांय धरले ती म्हणाल चंदुकोन म्हणा कांय होडना म्हण पुरा धैर्य दिलें तिणें कसं जाल्यार मायका येद्रार राबतना ते रेड लायट पळयतना एक भंय जाता म्हणाल वयना ते सक्कड कलाविदांक जाता म्हाकाय जाला ते हांव जायना म्हण सांगला पट्टी तशें जाल्यार मितना जाल्यार ते पद ताजे मागीर ताणें म्हाका 2-4 फिल्माक आपयल म्हणके जालें ताजे मागीर 1981 हातूंत फस्ट म्हगेलें भावगीतेचें रेकॉर्डिंग जालें हें पुरा जातरी एक दीस म्हाका लहरीच्यान एक ताजे मध्य तूं मस्त फिल्मा खातीर आनी आमकां आपयता आशिल्लें आपोवचें तांणी ट्रॅक रेकॉर्ड करचें मागीर एरेज करचें ते कशें करता आशिल्लें म्हळ्यार तुगेलें पद दवरता ती म्हूण सांगचें आमकां आपोवचें म्हणचें मागीर तांणी तांकां खंयचे सिंगर्स जाय पळय कमर्शियली कोण चलता तांगेल कडेन म्हणचें त्या चुकी म्हणून जायना ताका
तेदन तेगेले मेगेले भावाने आनी आत्ता भावाने तेजे हाका व्यत्यास आसा ते मागीर सांगता तुका तशी आशिल्ली ते परिस्थिती रे एक दीस म्हाका लहरीच्यान निमगेल कशें म्हण मरे आमकां एक दासरा पद एक 8 पद करून दितवे तूं जायत म्हळ्यार तेदना एक आल्बम आयलें म्हगेलें दासरा पदಗಳು पुत्तूर नरसिंह नायक नांव कशें घाल काम तेदना म्हाका दिसलें नरसिंह नायक म्हणून घाल्यार कळत वय जाल्यार हांव पुत्तूर गांवचो इतले एक गांवां वाडला हांव जन्म घेवन तेजे भितर पुत्तूर नरसिंह नायक म्हणून घालया म्हणून घाल्लें हांव तें घालतरी म्हगेलें नांव ते दासरा पदಗಳು रिलीज जाले तांतू हरे वेंकटा शैलवल्लभ दासनेनिसो निन्ना मागीर असल मस्त पुरा पद ತಂತಸ ತಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಕುಣಿದಾನು ಕೃಷ್ಣ हे ಪೂರ ತಂತಸ ते इतली क्लिक जाले तांणी अनेक वॉल्यूम केले अनेक वॉल्यूम दासरेंदर पुरंदरदासरಯ್ಯ मागीर अनुदिना निन्न ನೆನೆದು ते पद मागीर ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ हे ಪೂರ दोन्ही वॉल्यूमार आयले तप मागीर हें कसलें चिंत्याके माडोतिद्दी हें पुरा येता आसतना मस्त जनान म्हाका सांगू सूर केलें कशें म्हणून तुगेलें भक्ती गीते भारी लायक येता म्हणून ते खंयकी एक म्हगेलें मात तें वर्क जेवचें स्टार्ट जालें इता म्हळ्यार एक आमी फिल्म सिंगींग म्हणून वचचे थंय तांणी एरेज करून उडोवचे बदलाक हांग जन आमगेलेची पद तांकां जावका भक्ती गीते आनी स्वल्प जन कितले टायम म्हळ्यार एक दीस म्हाका एक व्यक्ती फोन करून सांगता तुगेले चिंत्याके माडोतिद्दी चिन्मयनिದ್ದಾನೆ पद आशिल्लें एक 10 कॅसेट जावका म्हणून हुबळी तुकून जायता पळया कसल्याक म्हण त्या व्यक्तीले उत्तर कसं म्हळ्यार ताका तांगेले कोणाली एक क्लोज रिलेटीव डिप्रेशनांत एक बायल मनीस हॉस्पिटला आसतना त्या हॉस्पिटलाचे कंडे येद्राक एक उडपी हॉटेलांत प्रति दीस सकाळीं चिंत्याके माडोतिद्दी चिन्मयनिದ್ದಾನೆ पद घालता आशिल्लें ते पद आयकतना ही गेल डिप्रेशनाचे नेगेटीव आशिल्ले वचूं प्रारंभ जाले ताजे खातीर तांणी वचून ते सीडी कॅसेट निमगेल काय तेन्ना तो म्हणाल काय एक कसचे जाल्यार दीत तापणा म्हूण ते कॅसेट तांणी घालून तिगेलें डिप्रेशन गेल्लें बट ते जावका म्हूण दिसला ताजे खातीर आमकां एक 10 कॅसेट जावका म्हळ्यार हाजे हांव सांगचें कशें म्हळ्यार हाजे एक परिणाम हांव म्हणलेलें भक्ती गीतेक त्या नमन परिणाम म्हाका हें एक उदाहरण मात्र दिलेलें असल एक हांव सो म्हाका हांगा खंय मॅड्रासांत वचून एक दीस बरयता एक कोंकणी भजनेचें आनी पवमान पदा बगे बरोवन म्हगेले चेडूं पवमान पद घाल्यार मात्र जेवता नातला जेवना तुगेलें पद म्हगेल्या चेडवान जेवची म्हण काय करता म्हण असल पुरो आयकतना खंयकी एक नरसिंह नायक म्हणलें एक कलाविद जिवंत जाता ते हांव म्हगेले जिवनांतू थंय पुत्तूर नरसिंह नायक म्हळ्यार एक सना मठा व्हड मठांनी सना मठा एक गायक जावन जिवंत जावन वर्तता येस आनी आत्ता सिंगर्स कशें म्हळ्यार एक पद म्हणलें जाताक इनकम जेवका रेवेन्यू जेवका म्हणून तुमी कितली पद म्हणूशा पुरो विदावट कसं न्ही अपेक्षा नातील तदन स्टार्ट करता म्हाका अपेक्षा आशिल्लें इताक म्हणून जीवन चलका म्हळ्यार वयना अपेक्षा नातील कोणय ना ती जिवनात अपेक्षा आपणाक नाची म्हळ्यार आस पळय तो फटी मारता म्हणून खंडीत सांगता प्रामाणीक जावन सांगचें जाल्यार म्हाकाय अपेक्षा आशिल्ले इता म्हणून म्हाकाय खर्च आसा म्हगेले फॅमिली चलका म्हगेले केलो बाध्यत आसा फॅमिलीचे सगळे कुटुंबाचे ते पुरा तिरसुका म्हणजे जाल्यार हांव अर्न कोरकाच कळना हय अर्न कोरका म्हणटना जाल्यार आमगेल कालांत आनी आत्ता कालाक व्यत्यास कसो म्हळ्यार तेन्ना हांव येदोळताय 12,000 पद सादारण एक 13-14 भाशेरी म्हणलेलो आसा 12,000 पद तुका पदा नंबर दिसता 12,000 पद बाय ओ कंडा बट्टे रिच आस काम ना मस्त रिच न्हय हांव जाल्यार दुर्बळ न्हय हांव इता हें सांगता कसो जाल्यार म्हळ्यार म्हाका एक जीवन करूंक कितली जावका म्हगेलें चेडूं हांव एज्युकेशन की दोगांकय चंदायर व्हरडी करून दिवच्या की आनी म्हगेले बायलेक म्हाका आमी चंद जीवन करूं कितली जावका तितली परमात्मान दिला तितल्याक म्हळ्यार एक मिडल क्लास फॅमिलीक जावची इतली म्हणके चंद करून देवान रक्षण केलां एक कसं म्हळ्यार हांव आज इताय कोणय दिल्लेले उणी जाल्ले म्हूण तांगेले चर्चा केलेलो ना त्या रेकॉर्डिंगा जावो एकय प्रोग्रामा जावो आज इताय केलेलो ना म्हगेले वेरी फस्ट म्हगेले लायफान तुले इनकम कितली म्हूण म्हळ्यार एक प्रोग्रामा 5 रुपये
₹5 कसं म्हणून राती तो कोण सकाळताय आम्ही नाटका पद म्हणता आशिल्ले हळ्ळी हळ्ळी वचून कॉलेज डेज सांगतो ते म्हणली म्हणून जाल्यार सगळे राती नाटकां 3-4 तुळू नाटक जावचे सकाळताय हळ्ळे पळय थाल्ली जावताय नाटक कोरकाचे त्या तुळू नाटका पद म्हणून सकाळी म्हणटा तांणी ₹5 त्या वेळी कितले की जनान धर येयले असं पांय मेळटा म्हूण तशी चोलना येयल मितीना आमकां कांय ना म्हणले अभ्यास आशिल्लो मितीना तशी चोलन गेला ते मागीर कशी म्हळ्यार तशी म्हणून एक वेळा कसं म्हणून आमी एक्सपेक्ट करनातील स्वल्प जनांना कितली की चड दिलेले आसा त्या वेळी सांगता येता आमी त्या वेळेस म्हणटना आमकां कसं मेळका म्हणलें पळय त्या परमात्मानं ऑलरेडी निर्धार करून जाला म्हगेले दृश्टीर ते आज कितली म्हगेले हाता मेळका म्हणून ताका गोत्तस तितली तो दिताची तेज्या भितर आमी इतले मेळका तितले मेळका म्हणली म्हणून जाल्यार तें जायना आतां ऑफकोर्स आमी कमर्शियली आलोचन केलें म्हणजे तशें जाल्यार तूं दड्ड न्हय तुका चार्ज करूंक कळना म्हूण म्हाका मस्त जनान म्हणलेलें आसा जाल्यार तें एक विंगड रीत तें विंगड रीती ताका म्हळ्यार एक सब्जेक्टा वतना एक रितीर वता आतां एक फिल्म सिंगिंगाक प्लेबॅक सिंगींग म्हणटना एकलो एक पदाक 5 लाख घेवच्या पड तेची तितले क्वालिटीचे चंद पद यक्षगाना कलाविद सगळे राती म्हणले म्हणून जाल्यार ताका ₹500 मेळना म्हळ्यार तो तितले क्वालिफायड आसता बट तागेले माध्यमांतू तितले कॅपॅसिटी आशिल्ली दिवची त्या माध्यम विंगडा हे माध्यम विंगडा अशी एक माध्यमाक एक पेईंग कॅपॅसिटी आसता ताका समजावन वता तेजे मितीन ताका तितले मेळटा म्हाका कसले मेळना म्हणून आमी लेखूना आमगेले प्राप्ती ते जाल्यार म्हगेले एक प्रोफेशन हातू हांव कितले सिन्सियर कितली प्रामाणीक म्हगेलें साधन येता हांव कितली प्रामाणीक आनी कितल्या परफेक्ट जनाक दिता फाई another 10 or 15 years there will not be पुत्तूर नरसिंह नायक इता म्हळ्यार एक व्यक्तीले आयुश्य खंयचें तर तो आसना जाल्यार तें पद व्हरता पळय पद आनीक एक 50 की 60 वर्सां जाल्यार ताजे नंतर नानेन माडिदेनो नायक मम्मान म्हणलें खंय 50 वर्सां फुडें म्हूण खंयची की एक चेडू उडगास करून दवरली म्हणून जाल्यार तेदना नरसिंह नायक देह ना बट सूक्ष्म रुपारी जिवंत त्या जाल्यार वॅल्यू दॅट इज द रियल आर्टिस्टीक वॅल्यूज हांव सांगचे वरलेलो पुरा आसा पळय इट इज जस्ट एक आमगेल्या जिवना एक जावची एक जावन वचचे तसलो विचार आमकां कितले दिवका केदना दिवका कशें दिवका कितले दिवच्या नजा हें पुरा देवालो निर्धार आसा येस आणि नायक माम ह्या प्रश्नाक तुम्ही आन्सर दिताची गोत ना जाल्यार हांव निमगो का नायक मामाला फेवरेट सॉंग खंयचें म्हळ्यार हांव सुमार सांगतलो इन प्रकार वय नायक मामा लागीची नायक माम तुम्ही खंयची म्हळ्यार पळय तुमकां भारी इश्ट नंबर 1 प्लेसार आसा तुम्ही ना म्हणटा म्हणून हांव लेखता आसा तें एक सांगू जायना म्हणून जाल्यार एक पद सांगचे जाल्यार टॉप लिस्टार आसा म्हगेलें हें पद म्हाका खंयचेय पद म्हळ्यार हें कुडगास येता म्हणचे पद खंयचें तें आन्सर तुवें सांगला नाही आन्सर तूं सांगला ताजे पयशी चेड कसं म्हळ्यार म्हाका म्हगेलें हांव खंयचेय एक पद म्हणलें आसा पळय खंयचेय एक पद हांव आज म्हणलें पळया त्या टायमार म्हाका आज हांव बेस्ट म्हणलें म्हूण दिसता कितले वेळा दिशिल्लो आसा बट एक 4 दीस सोडून हांव आयकतना नो हांगा अशी करूया आशिल्लें थंय तशी करूया आशिल्लें हांतू अशी करूया आशिल्लें तांतू तशी करूया आशिल्लें म्हळ्यार म्हगेलें मात गुंच्या प्रारंभ जाता इता म्हळ्यार म्हगेलें पद आफ्टर 4 days आफ्टर 8 days आफ्टर 12 days आफ्टर ए मंथ आफ्टर ए इयर वपास वपास हांव आयकतना पळय 3rd पर्सन जावन आयकता त्या 3rd पर्सन जावन आयकतना त्या आनीकय कितली कसं करूं साध्य आसा हांवें म्हळ्यार वर्कआवट जाता जाल्यार मितीन एक स्थानार एक पद आज ताई रब्बनी तशी जाल्यार मितीनाची म्हाका मस्त चंद पद दिवचें साध्य जाल्लें म्हूण म्हगेलें अभिप्राय इता म्हळ्यार म्हगेलें मस्त कंपोजिंग्स जन लायक करता ते आतां तुका एक 7-8 पद म्हगेलें इश्ट जाल्लें म्हळ्यार पळया आनेक व्यक्तीक आनेक ग्रूप एक 8 की 10 पद ताका लायक जावचें पुरो म्हळ्यार ताकाय हांव केटर केला तुकाय केटर केला म्हूण जालें सो असले मस्त जनाक हांव तांगेले अभिरुचीक समजावन हांव केटर केलेलो आसा पळय दॅट इज बिकॉज आय एम assessing my own singing each and every hour, each and every day, each and every month, each and every year. तशें मितीन म्हगेलें एक फायनल आतां तशें जाल्यार मितीनाची तूं म्हाका मस्त जन सांगता ती तूं पव म्हणा हाजी म्हणा म्हणके फाय म्हणा म्हणके पर म्हणा बिकॉज ऑफ दॅट आतां म्हाकाची एक आज एक पद म्हणलें म्हळ्यार
आणि एक 4 वर्स सोडून हांव वपास तेच पद म्हणलें म्हळ्यार ते 4 वर्सांतू मेगेल भितर कसो एक बेळवणीक जाता म्हळ्यार पुरा मेगेले लेवल ऑफ थिंकींग मेगेले लेवल ऑफ नॉलेज लेवल ऑफ म्युजिकल नॉलेज लेवल ऑफ लिरिकल नॉलेज हें पुरा कशी मेगेलांतू वाडटा ते आफ्टर 4 years सिंगींगा दीस का म्हळ्यार वयना दॅट मिन्स हें फुडें म्हळ्यार आसा पळय ताका आनी ताका डिफरन्स येवपाचें ना इट शूड बी इम्प्रोवायज्ड वर्शन ना तेन्ना हांव तुका हें मेगेल बेस्ट म्हणून सांगिल्लें थंय गॉन ना तेजे भितर केन्नाय बेस्ट आर्टिस्टाल येवच्याक नज लायफांत आर्टिस्टाल बेस्ट खंयचे येवच्याक नज आनी येवका आनी येता म्हूण लेखचेच पळय दॅट इज दी वे बेस्ट व्हेरी नायस. आनी लायफांत कितले सॅटिस्फायड आसा नायक माम? म्हाका लायफांत सॅटिस्फॅक्शनांतू फुल्ल आसा कांय तोंदर ना. हांव तुका तावळी सांगलें म्हाका देवान एक चंद हॅपी लायफ लीड करचें वेवस्था देवान केलेलो आसा. ताका एक कारण कसो म्हळ्यार म्हगेल बायल तिणें म्हाका कशी जाय तशी ती चल्ल्या सगळे हातूंत इता म्हळ्यार एक आर्टिस्ट तो एक ताण एक सक्सेस जावका म्हणून जाल्यार आतां आमी सांगेत पुरा दादलो मनशाल म्हाका एक बायल मनशां आसता म्हूण पुरा सांगचें आसा पळय तें पुरा एक काकताळी एक सांगची तें तशी न्हय. आतां म्हगेल बायलेन म्हगेल वटोवची तांणी सामान्य जावन आर्टिस्ट पुरा एक नमने पिशी लोक आसता ती आमी पुरा एक नमने पिशी लोकशे म्हळ्यार मात तेंचो 1000 इतले गुंत आसता आर्टा बगे 1000 इतले गुंत आसता प्लस भायले मस्त एक नमनेचे प्रेशर आसता भायले प्रेशर फिल्डा प्रेशर विंगड रितीचे प्रेशर पुरा येवन एका वेळा बसतना त्या प्रेशर पुरा वच्ची कोणाल वयर म्हूण म्हळ्यार आमकां मस्त प्रितीचे आमकां कोण म्हळ्यार आमगेले बायल आर्टिस्टांक एक बायल मनीस हाड म्हणजे तिगेले बांबण तांणी कशी घेता ती ताजी वयरी त्या आर्टिस्टाल एक लायफ सेट जाता. तेजे भितर म्हगेल बायलेन तें पुरा स्ट्रेस घेवन तिणें कसलेय म्हाका तोंदर जायना ना ती म्हणजे प्रोटेक्ट केलें मी तिनं त्या विशयातू म्हगेले आय एम हायली सॅटिस्फायड विथ तशें पळोवचें गेल्यार हांव म्हगेल चेडूवाक कंप्लीट हॉड केलें म्हगेले बायलेनच म्हगेले म्हालगड दुयेकी धाकली दुयेकी तांकां जाय जाल्यार तांगेले तांकां कसो जाय कसो नाका तें पुरा पळोवन तांकां सुसंस्कृत केलेलेची म्हगेल बायलेन म्हगेल कसलेय पात्र ना तांतूं सो तांकां लायक चेडू म्हूण केलेलेच म्हगेल बायलेन तशें जाल्यार मितीन म्हगेल चेडूमाय तशेंची एक दीस तांणी हें जावका त्या जावका म्हूण कसलेय निमगिलेलो ना तांणी म्हगे लागीं तशी जाल्यार मितीन म्हाका विंगड कसलेय तांगेल मितीन की हें की कांय कसलें ना आनी तो म्हाका आतां दोग म्हगेल जावय आसा ती दोग जावय म्हाका जावय जावन ना ती म्हगेल दोग पूतशें आसा ती सामान्य जावन दोग चेले चेडू हरडी करून दितरी चेले चेडू भायर गेले म्हूण जाता आमकां तशी न्हय दोग चेले चेडू मेळ्ळे तशी आमकां दोग आशिल्ले चेडू 4 जण चेडू जाले त्या दृश्टीर पळयतना तशें भितर आय एम हायली सॅटिस्फायड वीथ माय लायफ एक आनी म्हाका कंडापटे हॉड लेवलाचे हे जावका BMW कार जावका मर्सिडीज तसले आशेच न्हय हांव म्हाका आय वॉन्ट टू लिव ए व्हेरी सिंपल लायफ ही ताका म्हूण म्हळ्यार आमी कितली लायफ सिंपल करून घेता पळय सिंप्लिफायड लायफ आसा पळय त्या लायफ आमी केल्यार आमकां एडवांटेज कसो म्हूण म्हळ्यार आमकां खंय कशी जाय जाल्यार वांचूं कळटा ना म्हण जाल्यार अशी जावका तशी जावका त्या लेवलार आसका ह्या लेवलार आसका म्हूण आमी कसो आशी पावता पळय ते मेळ्ळी म्हणटनाच पळय त्या व्यक्तीक एक नमुने डिसअपॉयंटमेंट जावच्या पुरो एका ताका डिप्रेशन येवच्या पुरो आपणाल कसलेय जेतना असल पुरा भावन येता आमकां तसलें येना आनी देवान दिल्लेल्यान तूं पुरा आमगेल जावन कांय स्वल्प वरली म्हण जाल्यार एक वांटो सान समाजाकय आमी करयात तें करपा जाल्यार कर्तव्य आसा ते आमी आर्टिस्ट नवे आमी आर्टिस्टानय करता एक बिजनेसमॅन करनावे एक इंजिनियर करनावे एक डॉक्टर करनावे एक इंडस्ट्रियलिस्ट करनावे आर्टिस्टाकय ता जबाबदार आसता तशें जाल्यार मितीन आमकां कितली देवान दिला तातूंत एक सान वांटो अपास केरे नीरनु केरेगे चेल्ली करच्यांत मेळचे आनंद आसा पळय ते एक वंडरफूल देवान दिल्लेल्यान तूं सान एक वांटो आमी अपास समाजा खातीर काण दवरचें आसा पळय ताका मेळचे एक आनंद आमी आमगेल पर्सनल हाजे खातीर खर्चून एन्जॉय करता पळय खंडीत मेळना हें म्हगेलें भावना. ओके. आनी नायक मम एक आशी म्हूण आसल्यार हें एक कंप्लीट जाल्यार
100% म्हण मस्त वर्स तुका आशेस हें एक स्टेजार पद म्हणका जो असल एक पद म्हणका तसल कसं नाही आशेस की तसल कसले आशिना म्हाका जल्ला म्हण लेखता पुरा ना आशी म्हळ्यार आनीक काही लायक 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 पद दिवका आनी दास साहित्यांतू याननतिले पुरा मस्त पद आसा याननतिले मस्त पद आसा आनी ताजे अर्थ इतली चंद आसा तसल पुरा मस्त याननतील पद आसा त्या पुरा जल तितले भायर हाडका म्हळ्यार एक आशेस म्हाका ते आशेस ते हांवें म्हणका म्हणूय न्हय चांग सिंगर्स आसा म्हणजे जाल्यार यंगस्टर्सां करेनाय म्हणून जाल्यार हाडका इता म्हण मेगेले कंपोजींग हांव म्हणचे सुलभ मेगेल कंपोजींग आनी एक चेरडान म्हणू त्या चेरडाक नांव येता म्हण जाल्यार आय एम दी फर्स्ट पर्सन टू एन्जॉय इट ते तसले आशेस म्हाका इता म्हण दास साहित्याचे एक व्हड भंडार आसा ते आमी कोणय इतली वर्सां करनातील तसल पद पुरा आमी भायर हाडली म्हण जाल्यार तेन्ना ते नेक्स्ट जनरेशनाक एक व्हरता कसं की एक जन्म घेतिल्याक आमी तेवय हे डिवोशनल फिल्डा आशिल्ल्याक सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले शिश्यवर्गांतू आशिल्ले मितीन तें काम केल्लें म्हण जाल्यार तेन्ना ते एक केल्लें काम आसा पळय मुखारसून जनरेशनां व्हरतना देवान दिलेलो जन्म सार्थक जाता हें म्हगेलें आश येस आणि इतले वेळ मस्त विषय तुम्ही उलयलीच नायक मम एक आमी ऑडियन्स आता राखताच ताची एक कसं नाही आम्ही नायक मामावर एक दिवस जाऊ का ओड स्टेज मेळका ओड सिंगर जाऊ का म्हण तांकां कसं वर्ड्स सांगू इच्छा पावता तांकां यंगस्टर्सांक सांगता हांव साधन एक शॉर्टकट ना हांव आज म्हणटा एक खंयची की एक मायक लायक मायक हाडलें आनी एक खंयची की कोणकी म्हणल्यार एक भजन काडलें एक म्युजीक ट्रॅक खंय की म्हणलें कॅरिओके ते घाल्ले आनी तांत म्हणलें फाय फेसबुकार की तें साधन जायना यंगस्टर्सांक सांगचें ते एक सायड आसचो कसं जालें जस्ट तुमी ते एन्जॉय करचे खातीर करची ओके बट आर्टिस्ट जावन आशी पावतावे आर्टिस्ट जावन साधन करता म्हणून आशी पावतावे साधने कडेन मन दिवका साधना साधना अँड साधना निरंतर साधना ताका शॉर्टकट ना आतां हांव हें फिल्ड येवन हांवें सांगिल्लें फस्ट रेकॉर्डिंग 75 म्हणून वीच मिन्स 46th इयर एज ए प्रोफेशनल सिंगर स्टील म्हगेल साधना जल्ला म्हणून म्हाका दिसना स्टील आय एम ए स्टुडंट आजिकय हांव मुखार वचूं प्रयत्न करता आसा तशीची ताका कसलें एंड म्हूण ना करतर बुका साधना आनी प्रामाणीक जावन आसका टायम सेन्स आसका आमकां टायम सेन्स निरंतर साधना आनी केन्नाय कसलेय म्युजीक फील्ड आसतना विंगड सायडाचे कसलेय अट्रॅक्शनाक पळनातिलें आमगेलें काम आमी करता वचूं देवाल वयर नंबीक आसका आमगेल्या स्वाम्याल वयर आमकां फेथ आसका ताका समजावन आमगेल्या चेडवान चेल्ली म्हणून जाल्यार खंडीतय तांकां सक्सेस मेळटा मस्त विषय सांगले आमगेले ऑडियन्स खंडित पॉइंट्स घेताच म्हणून आमी लेखताची नायक मस्त धन्यवाद यूथ ऑफ GSB उलयले खातीर थँक्यू मस्त थँक्स तुका किरण कित्याक म्हळ्यार तूं मस्त विचार निमगिलेले मितीन म्हाका सांगू जालें प्रश्न निमगिलेले मितीन म्हाका कसल सांगता म्हणून एक सांगू जालें म्हगेले बगे तशें जाल्या मितीन तुका मस्त एक धन्यवाद तशें आमगेले यूथ ऑफ GSB केन्नाय आभार जावन आसा इता म्हळ्यार यूथ ऑफ GSB भारी चांग काम करता आसा हांव वपास आमगेले इता म्हळ्यार यूथ ऑफ GSB आमगेलेच न्हय आमी होगळ शिता बसला रे तशी न्हय जाल्यार केल्लेले आशिल्ले आमी आमगेले चेरडान चंद कसलें काम केलें म्हण जाल्यार आमी चंद केला म्हूण सांगता म्हळ्यार वय न्हय आतां सम कसलेंय करनी म्हण जाल्यार आमी हें केलेलें समजायनी म्हूण सांगतात म्हण जाल्यार चंद करता न्हय सांगता न्हय तशी यूथ ऑफ GSB भारी चांग काम करता आसा अशी चलो यूथ ऑफ GSB आमगेले वर्ल्ड वायड सगळे GSB समाजाक कनेक्ट केलेलं तसले एक व्हड संस्था आजी यूथ ऑफ GSB अशी देवाल दयन की स्वाम्याल दयन की अशी चंदायर चलो म्हणून देवाला मागता थँक्यू नायक मॅम इतले वेळ तुम्ही आयचे स्टार्स ऑफ GSB एपिसोड पळयले तुमकां मस्त खूश जावन नायक मामान सांगिल्ले पॉयंट्स परत तुमगे लायफाक घेताच म्हणून आमी लेकून ह्या एपिसोड हांगा चेंड करता पळयले खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू